मडकयकरान थोडे स्टेटमेंट काढलेले नाही ते खरे काय खोटे आणि कितें कोणाक पैसे दिल्या कितें दिला आणि ओगीच खंयचे सगळे मिनिस्टर पैसे करता अशें ताणें म्हणलेले. सो अशें आमी कंप्लेंट केली की ताणें कोणें जर पैसे घेतल्या जाल्यार इट शूड बी ऑफेन्स शूड बी रजिस्टर्ड म्हणून. आणि मागीर आमी पयलीं आमी BIक दिली हातून एंटी करप्शन ब्युरोन आणि मागीर आमी SP ACBक ताजी एक हें केलें परती कॉपी दिली 2 दिसांनी आणि दे हॅव नॉट रजिस्टर्ड द ऑफेन्स किंवा प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी स्टार्ट करूंक ना म्हणून आमी तांचे कोर्टान गेले की बाबा हे खरेच पैसे घेतल्या कितें घेतल्या नाजाल्यार अंडर 217 BNS आणि 212 BNS ताजेर कंप्लेंट जावंक जाय की फॉल्स कंप्लेंट म्हणून. नाजाल्यार प्रत्येक जण फाल्यां कोणाचेर आळ घालताले. आतां ह्या दिसांनी हें जालां ते कोणी आळ घालता कोणाचेरूय काय प्रूफ ना बेश्टे घेना आसतना सुद्दां घेतला म्हणटा. सो इनोसंट मनीस तातूंत त्रासान पडूंक जायना अशें आमचें म्हणणें. सो वी हॅड आतां फायल्ड केस देन it was registered and now notice have been issued by the Special Judge of Prevention of Corruption Act on 19th April at 10 o'clock. केन्ना पण रजिस्टर बीन कर म्हटलं कंप्लेंट रजिस्टर न्ही तांकां नोटीस काडल्या तांणी कोणाक PI का न्ही हे तांकां विचारता ते कित्याक करूंक ना किंवा ते प्रिलिमिनरी तांकां प्रिलिमिनरी 14 दिसाचो टायम मेळटा करपाक आनी ती प्रिलिमिनरी आमी कंप्लेंट दितकूच 14 दिसाचो टायम आहा एज पर BNSS. सो तांणी जर ती 14 भितर ती प्रोड्यूस करची पडटली नाजाल्यार तांणी FIR ऑटोमॅटिकली FIR रजिस्टर करता. तेजे उपरांत स्टेटमेंटूय येवंक ना तेंचो की सेटल जाले सेटल जाले काय पैसे परते दिल्यार कितें जातले पैसे परते दिल्यार फट केस जातली काय ना दॅट इज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड न्हय. फाल्यां लोक अशेंच करताले नाजाल्यार बेश्टे खरें दिना आसतना सुद्दां बेश्टे ताळ घालताले न्हय मागीर तूं कितें करतलो अशें जावंक जायना न्ही. ते इन्क्वायरी जावंकूच जाय न्ही. वी आर सेईंग न्ही ताणी दे हॅव टू टेक अ कॉल ऑन दॅट. अदरवायज वी वील फॉलो गायब दिवप आनी गायब घेवप हे दोन्ही गुन्हे वी आर अगेन्स्ट दॅट न्ही. वी हॅव टोल्ड दॅट आमी तुका पयलींच आनी म्हाका दिसना अशें कोण घेता आनी दिता कित्याक घेता जाल्यार कोणें येवन डायरेक्ट करूंक जाय नाल्यार कितें ते डायरेक्ट वचूंक जाय. अशें घेतले दॅट इज नॉट करेक्ट. तुका आमी कशें आतां कंप्लेंट केली डायरेक्ट कोणें घेता बाबा कर आतां हाजेरूय आमी कशें केलें फाल्यां कोणें करूंक जायना अशें म्हणून आमी तांकां एक बूथ शिकयल्या. कशें बाबा एक विचारपाचें म्हणल्यार तूं 3 टायम MLA मंत्री येदो व्हडलो सिनियर लिडर जेन्ना एलिगेशन करता तेन्ना गव्हर्मेंटान जावं पुलिसीन सोमोटो कॉग्निझन्स घेवपाक जाय आशिल्लें अशें दिसना आमी तुका कशें सांगूं शकता पूण तेंच्यांनी घेवपाक जाय घेवंक ना म्हणून आमी घेतले न्ही. आमी टुवर्ड्स द लोकल पीपल ना लोकल मॅन जे कोण गरीब लोक आसा आनी कोणाक बाले जातले नाल्यार ऑफिसर खरेच बरे ऑफिसर्स आहा फाल्यां म्हजेरूय येवन कोणी बेश्टोच एलिगेशन करतलो न्हय. दे हॅव टू गो टू कोर्ट एंड डिक्लेअर द नेम्स न्हय. पात्रां बेश्टे एलिगेशन करपाचें ना. आतां संवय जाल्या थोडे गुंडा बिंडा तांकां एलिगेशनां करपाची. सो तशें जावंक जायना. ट्रेंड चालू हय तो ट्रेंड जाला कोणाचेरूय कितें घातला बायलांचे घातले आनी कितें घातले तशें जावंक जायना. हें ऑफिशियल इवन केरला हायकोर्ट एज सेड तूं बेश्टे हें करूं नाका म्हणून यू हॅव टू इन्क्वायर ऑन दॅट. तुम्ही पर्सनल बी विचारलेलें तांकां फोन बीन करून की सेटल जाले काय बी आमकां वी कॅनॉट दॅट इज द ड्युटी ऑफ द पुलीस ऑफिसर. ACPन तांकां हाडून विचारूंक जाय बाबा कितें जालें तुजे कडल्यान कोणें पयशे घेतले कितें दिले पयशे दिले काय ना. आमकां वी डोंट हॅव दॅट ऑथॉरिटी अँड पावर दॅट्स वाय वी हॅव गॉन टू कोर्ट न्हय. तेजे उपरांत काय स्टेटमेंट तुम्ही कितें एक्सपेक्ट करता. नेक्स्ट हियरिंग ते येतले PI आनी SP तांचो PP काज तांकां सांगला न्ही तांचे येतले आनी दे वील फायल देअर रिप्लाय. ते कित्याक करूंक ना नाल्यार कितें आसा ते कळटलें न्ही लोकां फुड्यानूय येतलें नाल्यार हें अशेंच बंद जावपाचें काय जावचें न्ही. नेक्स्ट नेक्स्ट 19th April 10 o'clock. 19 एप्रिल 10 o'clock.